गोयचो राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकराचो टर्म 28 जुलयाक सोंपता आनी आयजूच इलेक्शन कमिशनान राज्यसभा सिटां खातीर इलेक्शन अनावन्स केलां आनी ही इलेक्शनां 10 सिटांचेर आहा. तितून गोंयचें एक सीट आनी गुजरात आनी वेस्ट बेंगालची अशी तिनूय स्टेटी धरून 10 सिटां खातीर हे इलेक्शन आसतलें आनी हें इलेक्शन 24 जुलयाक जातलें. आनी गोंयचें इलेक्शन हें गोवा एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान जातलें. सकाळीं 9 ते 4 पर्यंत तेजें वोटींग जातलें आनी हे इलेक्शन जे हाका मतदार हे राज्याचे आमदार आसता. सो 40 आमदार नव्या खासदारा खातीर मतदान करतले. गोंयांत जे राज्यसभा सिटा खातीर इलेक्शन जाता तेजी रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून गोंयची लेजिस्लेचर सेक्रेटरी नम्रता उल्मनाक अपॉयंट केल्या आनी तेजो शेड्यूल असो आसतलो. नॉमिनेशन 13 जुलयाक आसतलें, स्क्रुटिनी 14 जुलयाक, विड्रॉवल 17 जुलयाक आनी वोटींग हें 24 जुलयाक जातलें. गोंयच्यान जे कॉन्टेस्ट करपा BJPचो सदानंद शेट तानावडे हो कॅन्डिडेट आसतलो. जे जवळ जवळ निश्चित जालां. फाटले कोर ग्रूप मिटिंगेक एकूच सिंगल नांव दिल्ली धाडपाचें तेंच्यांनी ठरयिल्लें. सोर्सा कडल्यान कन्फर्म जाल्लें की तें सदानंद शेट तानावडेचें नांव आसतलें. पण ओपोजिशनाचो, काँग्रेसीचो वा खंयच्याच ओपोजिशनाचो कॅन्डिडेट आजून थारिल्लो ना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.